10 तारखेर ऑगस्टा आमगे पंचायत इलेक्शनां जाल्यार तूं वोट कोणाक घातो रे? चोय आमगे गांवांत 5 जाण बसल्यात. तातून यूथ आसाय 2 जाण. अरे वोट कोणाक घालपा तो कळना मरे. जाल्यार आयक. चीत मनशा वगत आसतना उपरांत रडोन कसलोच फायदो ना. मोलादीक वोट तुजो तूं घालतना आन्नाडीपण करूंक तुवें फावो ना. कितें अन्नाडीपण? हें तूं कितें उलयता? जाण मरे तूं, सगळे पॉलिटिशियन आपल्यागे गेम खेळटाय. ते मुद्दम 1-2 एक्स्ट्रा आपल्यागे मनशां बसयताय वोट फोडूंक. ते वोट फुटले म्हणटरीच तेंगे मेन कॅन्डिडेट आसतो जिखता. देखून आमी वोटर्सांनी खुद पॉलिटिक्स खेळपाक जाय. वोट फॉर रायट कॅन्डिडेट अँड नॉट अ चोर लुटपाचो, आपल्या फायदो करपाचो कॅन्डिडेट. आपल्यागे फ्रेंड बसत म्हूण तेका वोट घालनाका. तूं मोलादीक वोट पिड्यार करतलो. गांवची सगळीं एकठांय जायात आनी एकूच सारको कॅन्डिडेट आसा तेका वोट घालात आनी तेका जिखून हाडात. वोय सारकें तुजें. आतां मुगे ट्यूबलायट सारकी पेटली. वोट अँड इलेक्ट द बेस्ट अँड लीव द रेस्ट. गांवचो लोक तुमी एक वोट करयात आनी एक वोटान वोट घाल्यात. तुमचो मोलादीक शिक्को मोलादीक मनशाक घालात आनीक मोलादीक मनशाक जिखून हाडात. जाणा जाव उपरांत रडोन कसलोच फायदो ना. देखून हो व्हिडिओ शेअर करयाय सगळ्यांगे ट्यूबलायट पेटपाक. ना जाल्यार ती आनी पेटपाना.